नमस्कार. हांव सर्वेश एकनाथ नायक तुमचे मुखार घेवन आयला बाय मीना काकोडकार हाणें बरयल्ली कथा एक बंड रुजतना. दसणीचे तांबडे फूल पळयतकीर म्हज्यो फाटल्यो यादी जाग्यो जातात. फुला जाग्यार रक्ताचो गुळो दिसूंक लागता. ते तांबडे गुंज रगत मागीर म्हजी फाट सोडिना. व्हांवत व्हांवत फुडें वता. स्वप्नां वयल्यान, दारांतल्यान त्यो यादी म्हाका घुस्मटायतात. केन्नाच मेकळो न जावपी घुस्मट. हांव तेन्ना 10 वर्सांचें आनी म्हजो भाई संदेश 14 वर्सांचो आशिल्लो. निकतेंच तरणाटेपणाच्या उमऱ्यार ताणें पावल दवरिल्लें. घरांत म्हज्या पापाचो भयंकर दरारो. दरारो म्हणल्यार असो तसो न्हय, सामकोच थरथरो भरपी. घरांत तांची हिटलरशाही. तो म्हणटा तशें जावंकूच जाय, तें बरोबर आसूं वा नासूं. मम्मीची लेगीत ताचे सामकार दातखिळीच बसताली. तो घरांत नासतालो तेन्ना आमकां खोस जाताली, पूण ताचे असवडी लेगीत ताच्या मनाविरुद्ध वागूंक वा कितेंय करूंक आमकां धीर जायनासलो. ताच्या धाका सकयल जियेतना म्हाका हांव बोनसाय जाला काय कितें असो दुबाव पडटालो. आपणे पांयां पोंदां चिड्डून दवरिल्ल्या आपल्या कुटुंबांतलो कोणूय बंड करीत हें पापान केन्नाच चिंतूंकूच नाशिल्लें. पूण भाईन तें धाडस केलें. कशें केलें तें हांव नकळो. चिंतल्यारूच म्हाका कलकलता, कारण कितें जालें तें म्हाका खऱ्यांनीच याद ना, पूण फुडें कितें घडलें तें याद आसा. पापान सांगिल्लें कितें तरी भाईन आपूण करचें ना म्हळें. पापाक भयंकर संताप मारलो. आब्बा, आपल्याक शापोतो सांगता. ताणें मेजावयलो पेपरवेट काडून भाईचेर शेवटिलो. भाईक तो लागलो ना, पूण मम्मीन जतनायेन सांबाळून दवरिल्लो वॉन्सायनाच नाच करपी तरेकवार बावल्यो तो पेपरवेट पडून फुटल्यो. म्हाका खबर आशिल्लें मम्माक त्यो तिचे मम्मान दिल्ल्यो आनी मम्मा त्यो सद्दां घासून पुसून निवाळ करताली. त्यो बावल्यो लखलखीत करप हीच तिचे जिणेंतली एकसुरी मोख आशिल्ले भशेन. पापान तो पेपरवेट भाईचेर शेवटिल्लो काय त्या बावल्यांचेर देव जाणा. भाईन अशी परती जाप दितकीर पापा खिणभर गोंधळिल्ल्या भशेन जाल्लो. ताणें सरभोंवतणी पळयलें, जशें कितें वयल्यान कितें तरी सकयल पडिल्लें, जें अशे तरेन पडत अशें ताणें केन्नाच चिंतूंकूच नाशिल्लें. मागीर ताणें तो पेपरवेट भाईचेर शेवटिल्लो. भाईक तो लागलो ना, पूण फुडल्या शेल्फाचेर पडलो आनी ताचेर दवरिल्ल्या त्या सोबीत बावल्यांचेर. बावल्यो सकयल पडल्यो आनी तांचे वयर तो पेपरवेट. तांचे वयर म्हणचे परस तांच्या बारीक कुडक्यांचेर. भाई पापाचे नदरेक नदर दीत थंयच उबो रावलो. पापा तिडकीन जाग्या वयले जाग्यार धोलतालो. तो उठून भाईच्या कांचुलात मारतलो कशें म्हाका दिशिल्लें, पूण तशें कांय घडलें ना. इतल्यान आवाज आयकून मम्मा थंय आयली. तिणें त्या बावल्यांच्या फुटलेल्या कुडक्यांचेर नदर मारली. खिणभर ती तांकां पळयत रावली. तिका खूब वायट दिशिल्लें जावये, पूण तें उक्तावपाचें धाडस तिच्यात नाशिल्लें. कांयच म्हणिनासतना ती दिमी मारून सकयल जमनीर बसली आनी फुटिल्ले कुडके एकठांय करूंक लागली. शांतू सान्नांनी सूप घेवन आयलें, पूण मम्मान म्हळें आपुणूच भरता. घडये ते फुटके कुडके लेगीत मम्माच्या काळजाक लागीं आशिल्ले. सगळ्याक मनेळ पातळिल्लो. फकत फॅनाचो आवाज तितलो आयकूंक येतालो. घरांतली किणसाण चिरीत तो वतालो. आमची जेवपाक कूड आनी भायलें साल खूब व्हड आसुनूय म्हाका घुस्मटिल्ले वरी जावंक लागलें. वण्टी वयलो आज्याचो फोटो म्हजेर घुरी घालूंक रावला कसो म्हाका दिसूंक लागलो. जेवणाची मेज लेगीत चारूय खूल हालयत म्हजे दिकेन येवंक पळयताले. शांतू च्या घेवन आयलें. तुमची च्या थंड जातली, मम्मान पापाक सांगलें. पापा डायनिंग टेबलाकडेन वचून बसलो. शांतून किटलेंतलो च्या कपात ओतलो. पापा आपणे घोट मारचे पयलीं च्याचो एक घोट भाईक आनी म्हाका दितालो. हो म्हज्या कपांतलो मायेचो घोट, तो म्हणी. ताच्या उलोवपांत आनी करणेंत भोव फरक आशिल्लो. कपांतली च्या खूब्ब गरम आसताली. म्हजी जीब भाजताली. मागीर जेवण जर तीख आसलें जाल्यार जेवतना म्हजी जीब चुरचुरताली.
पूण पापान सोदचो मायेचो घोट घेवंक आमकां आपयलें ना. म्हाका बरें दिसलें. भाई सदांच म्हणी, ही सगळी पापाची नाटकं म्हणून. भाई आनी मम्मा कोवचेचे कुडके एकठांय करीत आशिल्ले. ती दोगांय कांयच घडूंक नाशिल्ल्या वरी कशी वावुरतात हाचें म्हाका अजाप दिसलें. आनी पापाय बी भाईक शिक्षा केले बगर थंडसाणीन च्या कसो पितालो हें म्हाका कळनासलें. हांव मोन्यांनीच म्हजे कुडींत गेलें आनी जनेला म्हऱ्यांत वचून बसलें. पोरसांतलें काजूचें झाड सामकें जनेलाक तेकिल्लें. हात भायर घाल्यार एक पान तोडूं येतालें, पूण आमच्या सगळ्या जनेलांक जळेरां खातीर नेट लायिल्लें. झाडाक हळडुवे तांबडे काजू लामताले. इतल्यात पापा वयर येवन आपले कुडींत वता तो आवाज हांवें आयकलो. हांवें दोळे धांपून घेतले. घडये पापा आतां भाईक उलो मारतलो. मागीर भाई पापाच्या कुडींत वतलो. पापा मागीर ताका परत्याक परती जाप दिली म्हणून बडयतलो. पूण बरोच वेळ जालो कांयच आवाज आयकूंक आयलो ना. हांवें दोळे उक्ते केले आनी परत जनेलांतल्यान भायर पळोवंक लागलें. हांव जनेला कडेन आसतनाच मम्मा म्हजे कुडींत आयली. ह्या वेळाचेर सद्दां मम्मा म्हजे केंस उळयताली. रांदचे कुडींतले कदेलाचेर ती बसताली आनी हांव सकयल जमनीर बसतालें. म्हजी तकली तिचे मांडयेर लोकण्यो घेताली. आमची रांदची कूड तशी बरीच व्हड आसा, तरीकूय मम्मान थंय बसून केंस उळयतकीर म्हज्या केंसांक फोण्णाचो आनी तरेकवार मसाल्याचो वास येतालो. मागीर हांव म्हजी विणी नाकाकडेन धरून हुमणाचो, तोणाकाचो वास सोदतालें. पूण त्या दिसा मम्मा केंस उळोवंक यो म्हणून सांगूंक येवनाशिल्ली. तिचे दोळे तांबडे जाल्ले. घडये मम्मा आजयेन तिका दिल्ल्यो बावल्यो फुटल्यो म्हणून लिपचोरयां रडिल्ली आसतली. पापान तुज्यो बावल्यो फोडल्यो म्हणून म्हाका वायट दिसता अशें हांव तिका सांगूंक सोदतालें. पूण म्हज्या तोंडांतल्यान तशीं उतरां भायर सरना जालीं. हांवें म्हणलें, मम्मा तुज्यो बावल्यो फुटल्यो म्हणून म्हाका वायट दिसता. तिणें फकत मान हालयली आनी म्हणलें, त्यो बावल्यो तितल्यो म्हत्वाच्यो नाशिल्ल्यो. पूण हांव जाणा त्या बावल्यांचेर मम्माचो जीव आशिल्लो. जायते फावटी मम्मा आनी पापाचे कुडींतल्यान आवाज येताले, कोणाक तरी आपटिल्ल्याचे, मारिल्ल्याचे. आनी असल्या आवाजा उपरांत जेन्ना मम्मा कुडींतल्यान भायर येताली तेन्ना ती सकयल वताली, डायनिंग रुमाचें दार उक्तें करताली आनी एक कुडको ओलो करून त्यो बावल्यो पुसत बसताली. चकचकीत करपाचो यत्न करताली. तिच्या दोळ्यांत हांवें केन्ना दुख्ख पळयलें नात. फाटले खेपे घडये 8 दिसांच पयलीं तिचे दोळे काळे निळे जावन सुजिल्ले. तेन्ना तिणें ह्यो बावल्यो लखलखीत करून शेल्फाचेर मांडून दवरिल्ल्यो. मम्मा आयज केंस उळयना? आतां नाका, जेवन जातकीर उळयता. आतां जेवंक यो, मम्मान म्हळें. भाई पयलींच सकयल गेल्लो. हांवें ताचे कडेन पळयलें. ताच्या 14 वर्सांच्या चेहऱ्याचेर चिंतेच्यो लायनी उदेल्ल्यो. कपलाचेर आटयो आशिल्ल्यो आनी त्या आटयां भितर अळंग टेन्शन रिगिल्लें. हांवें ताचो हात घट्ट धरलो. आमी हातांत हात घालून डायनिंग रुमांत भितर सरलीं. आमचे फॅक्टरींतल्यान ज्युसाच्यो 4 बाटल्यो आयिल्ल्यो. नवो प्रॉडक्ट सदांच पयलीं घराकडेन येतालो. जेवन जातकीर शांतून ज्युसाचे 4 ग्लास हाडून मेजार दवरले. ज्यूस एकदम बरो आसा, मम्मान घोट घेवन म्हळें. पापाची फॅक्टरी, तातूंतली कसलीय वस्त बरी न्हय म्हणपाची कोणाक कापस्ताद ना. सगळें कितें तें बरें. हय, एकदम बरो, हांवें घोट घेत म्हळें. पापानूय घोट घेवन आपली पसंती दिली. पूण भाईन कांयच म्हळें ना. एकूच घोट घेवन ताणें ग्लास सकयल दवरलो. पापान रागान विचारलें, तुका काय म्हणपाचें ना संदेश? ना, भाईन म्हळें. म्हाका आवडूंक ना. ज्यूस बरो आसा, मम्मान उलोवंक सुरवात केली. तुका विचारूंक ना हांवें. पापा मम्माचेर तापलो. भाईन कदेल फाटल्यान काडलें आनी तो उबो रावलो. म्हाका कलकलूंक लागलें. आज भाईक कितें जालां? पापा जेवन उठसर आमी कोणूच केन्ना जेवणावयलीं उठनासलीं. संदेश! पापाचो आवाज चडलो. पूण भाई सरळ हात धुवन वयर आपल्या कुडींत गेलो.
पापा उठून भाई फाटल्यान वयर वतलो काय म्हाका दिशिल्लें. मम्माच्या दोळ्यांत म्हजे वरीच भिरांत दाटिल्ली. पूण पापा बसून रावलो. हांवें ज्युसाचो ग्लास हातांत घेतलो. पाड पडिल्लो ज्यूस, मुता भशेन. हांवें मोन्यांनी सगळो ग्लास रितो केलो. म्हाका कितें करचें तेंच कळनासलें. हें अशें हाचे पयलीं केन्नाच घडूंक नाशिल्लें. आतां कितें तरी भयानक घडटलें हें चिंतूनच म्हाका उस्तुरे गेलें. थांबच ना. मम्मा काचाबूल जावन म्हजे फाटीर थापटूंक लागली. बायो बायो करून ती म्हाका एकसारकी उले मारताली. पापान म्हाका उबारून म्हजे कुडींत बाजेर व्हरून घालें. हांवें थंय थोडो वेळ न्हीद काडली. मम्मा म्हजे म्हऱ्यांत बसून रावली. थोड्या वेळान म्हाका जाग आयली. मम्मा थंयच आशिल्ली. मम्मा, केंस उळोवपाचे उरले. आसूं, तूं सुशेग घे. मम्मान आतां म्हजे केंस उळयल्यार म्हजे तकलेंतल्यान राकेसांक आनिकूय राग येतलो आनी ते थैमान घालतले अशें म्हाका दिसलें. देखून तिणें सुशेग घे म्हणटकीर म्हाका बरें दिसलें. मम्मा, हांवें विचारलें, तूं नव्यो बावल्यो घेतली? ना शाण्या, हांव नव्यो बावल्यो घेवची ना. घडये मम्माक आतां बावल्यांची गरज नाशिल्ली. जेन्ना पापान भाईचेर पेपरवेट शेवटून मारिल्लो तेन्ना फकत बावल्योच न्हय तर खुबशें कितें पडून फुटिल्लें, जें तेन्ना म्हाका दिसूंक नाशिल्लें. मम्मा वतकीर हांव हांतरुणार न्हिदून रावलें, यादी सासपीत. आमी एक फावट आत्यागेर गेल्लीं. आत्याल्या पोरसांत तरेकवार झाडां, फुलां, ताचे सगळे पोरसूं हांसताले. त्या पोरसांत एक जांबळी दसण आशिल्ली, वेगळेच तरेची. आपलें वेगळें अस्तित्व जपत मुक्त जियेवपी, बंद तोडूंक सोदपी, स्वतंत्र. आनी ह्यो यादी सुरू जाल्यो. तेन्ना आमच्या पोरसांत पापाच्या आवडीच्यो सगळ्यो तांबड्योच दसणी आशिल्ल्यो. ही अशी बंड करपी जांबळी दसण आमच्या पोरसांत नाशिल्लीच. जांबळो रंग बंड करपी न्हय, तरिकूय तिचें जांबळेपण बंड करता कशें म्हाका दिसतालें. हांव कुडींत अभ्यास करूंक बशिल्लें तेन्ना मम्मा म्हजे कुडींत आयली. हरशीं आमी अभ्यास करतात तेन्ना मम्मा आमचे कुडींत येना. म्हाका दिसलें मम्माक कितें तरी उलोवपाचें आसा. हांव कदेला वयलें उठून मम्माचे मांडयेर तकली दवरून बाजेर लवणलें. मम्मा म्हज्या केंसांतल्यान मायेन हात भोंवडावपाक लागली. मागीर तिणें ल्हवूच म्हळें, भायो, तुका भाव ना जाल्यार भयण जावपाची आसा. हांव एकदम उठून बसलें आनी तिचे पोटाचेर नदर मारली. खरेंच मम्मा, तुका बाबू जावपाचो आसा? हय गो, बाबू ना जाल्यार बाय. केन्ना? डिसेंबरांत. हांवें अळंग मम्माच्या पोटार हात दवरलो. येदेशे पोटांत हो बाबू कसो रावतो गो मम्मा? मम्मा हांसली. तूं आनी भाई बी ह्याच पोटांत आशिल्लीं न्हय गो पिश्या. खूब फावटी म्हाका तें खरें दिसना. मम्माचे येद्याशा पोटांत आमी. मम्मा सकयल वतकीर हांव नवे बाबू विशीं चिंतत रावलें. थोड्या वेळान भाई वयर आयलो. ताचें स्कूल आनी ट्युशनां करून येयसर ताका वेळ जातालो. पूण घरा येतकीर तो म्हजे कुडींत आयले बगर रावनासलो. कितें करता गो? ताणें विचारलें. चिंत्ता. भाई हांसलो. तें तुजें काम न्हय, तरिकूय सांग पळोवया, कितें चिंत्ता तें? भाई, मम्मागेर बाबू जावपाचो आसा. भाई सामको म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. तुका कशें कळ्ळें? मम्मानूच सांगलें. डिसेंबरांत जातलो खंय. भाई खिणभर ओग्गी रावलो. तो कितें तरी चिंत्तालो. मागीर ताणें एकदम म्हणलें, आमी बाबूक राखचो पडटलो. राखचो पडटलो? हय, दुश्टापासून. आमी आतां व्हड जाल्यात. तो सामको ल्हान आसतलो. आरे पूण तो अजून मम्माच्या पोटांत आसा. हय, उपरांतचें उलयता हांव. भाई खरें उलयतालो. पापाचो मार बी सामको भयंकर आसतालो. मम्माक तर कुडीचें दार बंद करून तो बडयतालो. बडोवपाचो आवाज आमकां आयकूंक येतालो. पूण दारार मारून पापाक आडोवप आमकां भाईक लेगीत केन्ना जमलें ना. ल्हान बाबू तो, ताका कळचें लेगीत ना आपल्याक कित्याक मारलें तें. भाई विचारांत पडिल्लो. तो बाबूच कित्या वयल्यान?
भायूय आसूं येता. म्हाका खात्री आसा तो बाबूच. तुका कितें दिसता? म्हाका कळना, पूण म्हाका बाय जाय. भाई थोडो वेळ म्हजे बाजेर बसलो. तो कितें चिंत्तालो म्हाका खबर ना, पूण ताच्या हाताच्यो मुठी आवळिल्ल्यो आनी तोंड तांबडेंच जाल्लें. तो शेर्त पापाविशीं चिंत्तालो. हे विशीं म्हाका दुबाव नाशिल्लो. भाई वतकीर म्हजें लक्ष अभ्यासात लागना जालें. हांवें पुस्तकां कुशीन काडलीं. मुखार म्हजें वेळापत्रक आशिल्लें. तेंय बी पापान केल्लें. फकत अभ्यासाचेंच न्हय, तर दिसभर हांवें कितें कितें करपाचें ताचें वेळापत्रक. सामकें नीटनेटकें. पापाक सगळें नीटनेटकेंच जाय. वागप लेगीत. पूण फकत आमचें. तो कितेंय करूंक मेकळो आसतालो. भाईचे मेजाकडेन पापान ताचें वेळापत्रक चिकटायिल्लें. आमचे धाकटुले बाबूक पापा केन्ना वेळापत्रक करून दितलो काय? तें हांव चिंतूंक लागलें. जल्मतकीर रोखडेंच काय तो लुटू लुटू चलूंक लागतकीर. आनी ताकाय बडयतलो काय? येदेशे बाबूक म्हज्या आंगार कांटो आयलो. घडये भाईचे तकलेंत हें आयिल्लें आसुंये. देखून तो मुठी आवळटालो. पापाचो एक गुरू आशिल्लो. ताका तो सामको देवा समान भजतालो. दर आयतारा सकाळीं 10:30 वरांचेर ताचें प्रवचन आसतालें. पापा आमकां सगळ्यांक घेवन प्रवचनाक वतालो. आमकां कोणाक थंय वचूंक आवडनासलें, पूण पापाक ना म्हणपाची माणुसकी नाशिल्ली. पापा रोखडोच हात उबारतालो. देखून आमी मोन्यांनी ते प्रवचनाक वतालीं. पूण थंय बेठेंच बसूंक उपकार नासलें. सगळें लक्ष दिवन आयकुचें पडटालें. कारण घरा येतकर पापा आमकां प्रवचनाचेर आदारून तरेकवार प्रश्न विचारतालो. आनी सारकी जाप सांगली ना जाल्यार आमची धडगत नासताली. एक दीस आमचे हुजीर ताणें मम्माच्या मुस्काटांत फुलयलां. देखूनच प्रवचन म्हणल्यार म्हाका धडकी भरताली. भाई म्हाका सांगी, आमी सोंसतात म्हणून पापो असो वागता. मम्माचेर पापान हात उबारतकीर आपलें रगत जळटा. पापाच्या तोंडार फुलोवचें कशें दिसता. हें आयकून म्हाका भंय दिसतालो. भाई आतां व्हड जाल्लो. लांबादेर तर तो पापा येदो जाल्लो. पापान ताचेर हात उबारल्यार तो ओगी रावचो नाशिल्लो. हे विशीं म्हाका दुबाव नाशिल्लो. आनी पापान भाईचेर हात उबारचो न्हय अशें हांव देवाकडेन मागतालें. त्या आयतारा मम्माच्या जिवाक सामकें बरें नाशिल्लें. सकाळ सावन ती ओंकताली. प्रवचनाक वचपाच्या वेळार मम्मान म्हणलें, आपल्याच्यान सामकें जायना. आपूण प्रवचनाक येयना. मम्माच्यान खरेंच जायनासतलें. ना जाल्यार ती अशी म्हणची नासली. पूण मम्मान आपूण येयना म्हणटकीर पापान तिका तिडकीन पळयलें. तेन्नाय हांव ताचे कुडींत गेल्लें. म्हजी नदर पापाचेर गेली. तो रागान तिका पळयतालो. पूण ताची नदर तिच्या पोटार आशिल्ली. जसो की ते मम्माच्या पोटांतले बाबूकूच तो तिडकीन पळयतालो. मम्माच्या पोटार पांघरूण घालून बाबूक लिपोवचो कसो म्हाका दिसलें. तुज्यान प्रवचनाक येवंक जावचें ना हें तुवें सामकें थारायलां? पापान विचारलें. मम्मान पापाच्या तोंडावयलो किवाटो पळयलो आनी म्हळें, येता हांव. मम्मा कपडे करून आयली तेन्ना भाईन विचारलें, मम्मा, तुज्या जिवाक बरें दिसना न्हय? आतां बरें आसा हांव, मम्मान ल्हव आवाजान म्हळें. आमी सगळीं प्रवचनाक गेलीं. हांव सगळो वेळ मम्माक पळयतालें. म्हजें लक्ष प्रवचनाचेर नाशिल्लें. मम्मा अस्वस्थ आशिल्ली. तिचेंय लक्ष नक्कीच प्रवचनांत लागनाशिल्लें. घरा येतकीर पापान विचारिल्ल्या प्रश्नांक कितें जाप दितली हाचो म्हाका भंय दिसतालो. आनी हांव लक्ष दिवन प्रवचन आयकुपाचो यत्न करतालें. मम्मा हांगा ओंकली जाल्यार कितें करप हें हांव चिंत्तालें. भाईची नदर मम्माचेर आशिल्ली. एक पापा सोडल्यार कोणाचेंच लक्ष त्या प्रवचनाचेर नाशिल्लें. प्रवचन सोंपतकीर गुरू महाराजाचें दर्शन घेवंक आमी लायनीत उबीं रावलीं. पापान सामको साश्टांग नमस्कार घालो. सदचे संवये प्रमाण हांवें आनी भाईनूय साश्टांग नमस्कार घालो. मम्मान सकयल बसून नमस्कार केलो. ती गुरू महाराजांच्या पांयार ओंकल्यार कितें जातलें? म्हजे तकलेंत येवन गेलें. भाईच्या आदारान मम्मा उठून उबी रावली. घरा येतसर बरोच वेळ जाल्लो. शांतून जेवणाची तयारी केल्ली. पूण मम्मा तडक आपल्या कुडींत गेली.
शांतूक तिणें आपल्याक सूप हाडूंक लायलो. कपडे बदलून आमी जेवंक आयलीं. म्हाका दिशिल्लें जेवतना पापा आमकां प्रवचनाविशयी प्रस्न करतलो. पूण ताणें आमकां कांयच विचारलें ना. जसो कितें तो सगळी तिडक किवाटो भितर एकठांय करून दवरूंक सोदतालो. घडये ज्वालामुखी भशेन तो तिडकेचो उद्रेक जावपाचो आशिल्लो. पावसाच्या दिसांनी मळबांत दिसपी काळ्या कुट्ट कुपावरी विचित्र किणसाण थंय हुबताली. आमी मोन्यांनी जेवतालीं तरी तकलेंत चिंतनाचो बोवाळ चलिल्लो. म्हजे आनी भाईचे लेगीत पापाचे तकलेंत मात व्हडलें मोड घो घो जाताले आसुये. जेवण जातकीर हांव आनी भाई आमचे कुडींनी गेलीं. भाईक कसलो तरी असायनमेंट करपाचो आशिल्लो. हांव ड्रॉइंगाचो होमवर्क पुराय करतालें. दसणीचे तांबडे गुंज फूल हांव रंगयतालें. इतल्यान पापा आनी मम्माचे कुडींतल्यान आवाज येवंक लागले, कुलचांवाचेर बडी मारिल्ल्या भशेन. म्हाका कसलो आवाज तो कळना जालो, पूण म्हज्या हातांतलें पिशॉल सकयल पडलें. ढप 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 हांव मेजत रावलें. 15 मिस्तसर आवाज थांबलो. इतल्यान तांच्या कुडीचें दार उक्तं जाल्लो आवाज आयकूंक आयलो. हांव धांवत भायर गेलें. तेन्नाच भाईय भायर आयलो. पापा इस्कादी वयल्यान सकयल देंवतालो. मम्माक ताणें उबारून घेतिल्ली. ताणें घराचें दार उक्तें केलें. ड्रायव्हराक उलो मारलो आनी मम्माक घेवन तो गाडयेन खंय तरी गेलो. सोपणाचेर रगत पडिल्लें. फुटके बाटलेंतल्यान तांबडें उदक गळचें तशें सोपणावयल्यान तांबडी धार सकयल गेल्ली. घडये भायर मेरेन. शांतून ओलो कुडको घेवन सगळें पुसून काडलें. आमी मोनी मोनी जाल्लीं. हांवें भितर येवन दसणी फुलाकडेन पळयलें तेन्ना म्हाका तें रक्ताचो गुळो कसो दिसूंक लागलें. हांवें तें कुशीन शेंवटिलें. रातचो पापो घरा आयलो. तुमची मम्मी फाल्यां घरा येतली. तुमी शाळेंतल्यान येता म्हणसर ती येतली, ताणें म्हळें. दुसरे दिसा आमी शाळेंतल्यान आयलीं तरीकय मम्मी घरा येवंक नाशिल्ली. आमी जेवलीं. पापा परत फॅक्टरींत गेलो तरी ती येवंक नाशिल्ली. म्हाका भंय दिसूंक लागलो. भाई, मम्माक कितेंय जावंक ना मरे? म्हज्याय दोळ्यांत दुकां आयिल्लीं. इतल्यान दारांत गाडयेचो आवाज आयलो. हांव आनी भाई धांवत सकयल गेलीं, बद्द मोटारी कडेन. भाईन मोटारीचें दार उक्तें केलें. मम्मा अळंग सकयल देंवली. तिणें आमकां दोगांकूय वेंगीत धरलें. मम्मा बरी आसा तें पळोवन म्हाका सू जालें. भाईन तिका आदार दिवन भितर हाडली. इल्ली च्या हाडूं ताई? शांतून विचारलें. नाका गो, पयलीं न्हातलें हांव, मम्मान म्हळें. मम्मा बद्द कुडींत गेली. तिचे दोळे सामके रिते जाल्ले. तातूंत म्हाका कांय दिश्टी पडनासलें. आमी दोगांय तिच्या म्हऱ्यांत बसलीं. मम्मा, तुका कितें जाल्लें अशें विचारचेशें म्हाका दिसतालें, पूण हांव ओगी रावलें. थोडो वेळ थंय मनेळूच आशिल्लो. मागीर आमची नदर चुकयत मम्मान म्हळें. बायो, आतां म्हज्या पोटांत बाबू बी कोण ना. हांवें मम्माच्या पोटार हात दवरलो. ना म्हणशी गे मम्मा, म्हाका जाय. बाबू ना जाल्यार बाय कितें? म्हाका खूब रडूंक येवंक लागलें. भाईच्यो मुठी परत्यो आवळिल्ल्यो. मम्मान भाईचे हात हातांत धरले. तूं अजून खूब ल्हान आसा शाण्या, तिणें ताच्यो मुठी सोडयत म्हणलें. मम्मा न्हावंक वतकीर आमी आमच्या कुडींनी गेलीं. पापाच्या वेळापत्रका प्रमाण हो आमच्या अभ्यासाचो वेळ आशिल्लो. हांवें पुस्तक उक्तें केलें, पूण पानावयलीं काळीं अक्षरां म्हाका दिसना जालीं. म्हजे भरिल्ले दोळे सामके आरती व्हांवत वतालीं आनी अकस्मात ती रक्ता भशेन तांबडी गुंज जाली. रगत जें सोपणावयल्यान गळत गळत गेल्लें, मम्माच्या आंगांतल्यान आनी आतां म्हज्या दोळ्यांतल्यान. भाई म्हजे कुडींत आयलो. बायो, हांवें सांगिल्लें आमी बाबूक राखूंक जाय, पूण पापान तो भायर येवपाची लेगीत वाट पळयली ना गो. मम्मा म्हणटा हांव अजून ल्हान आसा, पूण ना, हांव आतां ल्हान ना. हाचे फुडें हांव ताका कोणाक हात लावपाक दिवचो ना. भाई रागान थरथरतालो.
हांव भिरांतेन थरथरतालें. त्या खिणाक आमच्या पोरसांत एक जांबळी दसन रुजता ती म्हाका जाणवताली. हेर कांय ना.